बीजेपीचे जे मुखेलमंत्रीच्या पदान जे आमदार आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां मतां घालपी लोक आहा किंवा सहानुभूती करपी जे दिवपी जे लोक आसा पळय, तांकां एक सजेशन, तुमी ती हलकटपणां सोडची आनी नवरात्रां मनोवची न्हू. तू कोणाच्या अगेन्स्ट उलय, पण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आनी आमी देशप्रेमीचेर उलयशी न्हू, नाल्यार कशें जातल्यान विशय डायवर्ट. आयकून घे, मागीर म्हाका कितें सांगूंक जाय तें सांग. बाकीचें कर तूं, तुज्या कडेन हांव 100% आहा गोंय साल्वार करपाक. पूण तूं जर आमकां सगळ्यांक एके माळयेन हे करताय न्हू, जाल्यार तूं चुकीचें करताय. भाजपाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांनो तुम्ही ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रां मनोवची न्ही. तिसऱ्या आणि चौथ्या दिसा जाल्यार तुम्ही देवीचे तोंड लेगीत पळोवचे न्हू अशें म्हणून स्वप्नेश शेर्लेकरान टायगर रिझर्वाच्या प्रस्नावेल्यान भाजपाचे आमदार आणि कार्यकर्त्यांचेर फोग काडिल्लो. आयकात स्वप्नेश शेर्लेकरान नेमके कितें म्हटलां तें. बीजेपीचे जे मुखेलमंत्रीच्या पदान जे आमदार आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां मतां घालपी लोक आहा किंवा सहानुभूती करपी जे दिवपी जे लोक आसा पळय, तांकां एक सजेशन, तुमी ती हलकटपणां सोडची आनी नवरात्रां मनोवची न्हू, पुजची न्हू तुमी. आनी स्पेसिफिकली तिसरो आनी चवथो दीस तर तुमी कांयच करचें न्हू, तुमी देवाच्या तोंडान सुद्दां पळोवचें न्हू. कित्याक तर तुमी श्रीदेवी चंद्रघाटा आनी श्रीदेवी कुसमांडा ही जी आसा तिचें वाहन पळया, तिचें वाहन वाघ. तशेंच काल जेन्ना प्रधानमंत्रीन पुजा केली आनी बीजेपी गोवा ह्या पेजीचेर जो पोस्ट घातलेलो आसा थंयसरूय पळया वाहन वाघ. आतां तुमी स्वताच जाण, गोवा बीजेपीच्या स्वताच जाण पंतप्रधान मोदीक किंमत दिना हेजे वयल्यान कळोन येता. कित्याक तर तुमकां वाघ नाका, टायगर रिझर्व नाका गोंयांत. स्वप्नेश शेर्लेकरांचो व्हिडिओ काढला तो पळोवन एका भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नेशाक फोन करून ताका बरोच वडीर काडलो. आपले आनी स्वप्नेशाचे वैयक्तीक कांयच ना, पूण भाजपा कार्यकर्त्यांनी देवीची पुजा करची न्हू, तिचे तोंड लेगीत पळोवचें न्हू ही स्वप्नेशाची उतरां आयकून आपूण ताचेर चाळविल्ल्याचे भाजपा कार्यकर्तो महानंद अस्नोडकार सांगता. आयकात. म्हाजें तेजें पर्सनली रिलेशन ना, हांवूय ताका कितें वळखता अशें ना, पूण खुबशे व्हिडिओ तेजे हांव आयकतालो. पूण ज्या पद्दतीन तेणी काल जो व्हिडिओ काडलो म्हाका ताट मानेन सांगूंकशें दिसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लास्ट 35 इयर्स. त्या पंतप्रधानाच्या अगेन्स्ट उलोवप ओके अंडरस्टूड जाता, पूण ज्या वेळार तो देवाचेर पावता, नवरात्रेचे देवीचेर पावता की भाजपवाले हे नालायक लोक आसा, हे भाजपवाले हलकटगिरी हलकट लोक आसा, हलकट कळ्ळें, परत परत तेंच वापरतालो. आमी लाचार लोक भाजपचे कार्यकर्ते आसा, जे भाजपची जी पूर्ण टीम आसा ती लाचार आसा. ते म्हणटा तेणी अशें म्हटलें की आमी भाजपच्या लोकांनी मोस्टली की देवीची खंय पुजा बिजा करच्यो न्हू, आमी खंय तेजी तोंड सुद्दां देवीच्या पळोवपाचें लायकीचें ना. हो एकदम चुकीचे अपशब्द तेणी वापरलेले आसा. त्यानंतर तो वाघाचेर वयता, कितें वयता तेजेर कांयच म्हजें म्हणणें ना. वयचो तेणी सगळे वयचो. मंत्र्यांच्या बायलांच्या फोटवांची खंय आमी पुजा करची, म्हणजे ह्या दिसांनी त्या देवीचो अपमान करप. भारत मातेत म्हणजे ज्या भारत मातेन ज्यो महिला त्यांचो तेणी अपमान केलो. भाजपा ही बाउन्सर जनता पार्टी जावन रावल्या. ही भारतीय संस्कृती न्हीच. जे मनीस गोंय राखपा खातीर वावुरतात तांकां फोन करून धमकी दिवप ही कसली संस्कृती काय म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय विचारता. स्वप्नेशाक धमकी दिल्ल्या मनशाक जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणूनय विजयान मागला. ही जी पार्टी आहा ती बाउन्सर जनता पार्टीच जाल्ली आहा. ही भारतीयता ही न्हीच, हे भारतीय संस्कृती न्हीच की फोन मारून जे मनीस गोंय राखपा खातीर झगडटात तांकां धमक्यो दिवप, तुमकां आपूण हें करतले तें करतले म्हूण सांगप. ही कसली संस्कृती, कसलें राम राज्य. त्या रामाक मारलो पचलें, आतां हाका करुया म्हणून अशें चिंतलां आसतलें ताणी. आनी हांव मागता सरकारा कडेन, चड करून गव्हर्नरा कडेन, गव्हर्नरान त्या दिसा पयर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस म्हणून. हाव यू वील गेट टू द बॉटम? अरेस्ट दीस फेलो इमिजिएटली. हो स्वप्नेश शेर्लेकराक जी धमकी दिल्या ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाक जाय.
अरेस्ट जर करना जाल्यार सरकारचे डायरेक्ट इंटरफियरन्स आहा इन एवरी पॉलिटिकल दीस. नॉट ओन्ली दीस, सरकार बॅक करता एक्टिविस्टांक अटॅक कर म्हणून. आतां ते पळय रामाचे मॅटरान ते म्हणटात की ताणें स्टेटमेंट दिवंक ना. स्वप्नेशाच्या मॅटरान कितें आहा? कितें गेलें पुलिसान? खंय गेलो राहुल गुप्ता? कितें जालें तांचें? काय रावल्या कोणाची डायरेक्शनां घेवपाक? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.